हांव जलेश राऊत. आयचो आमचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो 12 ज्योतिर्लिंग, 12 स्टेटी आनी 12,000 किलोमिटर. आनी हे जो आसा आमी गोंयच्यान स्टार्ट करता. पयले आमी सावथाक वयतले म्हणजे रामेश्वरम, अशें करता करता उत्तराखंड करतले. ऑलमोस्ट 12 स्टेटी आमी कवर करतले. हितून 12 ज्योतिर्लिंग प्लस 4 धाम. 4 धाम, मोठा धाम आनी छोटा धाम, 2 तरेचे आसा ते. मला एक्सप्लेन करतलो खंयचे खंयचे ते. हांव इन शॉर्ट सांगता. आयज आमी बोडगेशाच्या पांया कडल्यान सुरवात करता. तसोच आमकां ब्रह्मानंद स्वामी महाराजांचो आशिर्वाद दिल्लो आसा. तिणें आमकां बरो पॉझिटिव्ह हे दिला आनी सक्सेस जातले अशें आमकां एश्युरन्स दिला. आमी आतापर्यंत जी ट्रिप केल्या ते सगळे टुरिस्ट म्हणून केल्ले आसा. तर ही फर्स्ट टाइम अशी ट्रिप आसा जी पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूपाची आसतली. हितून सगळी देवळांच जी 12 ज्योतिर्लिंगां आसा ते आध्यात्मिक दृश्टीन आमी हे म्हत्व जाणून ही ट्रिप ऑर्गनायज केल्ली आसा. उपक्रम आसा ताचे भितर आमी एक म्हत्वाचो आनी एक उपक्रम दवरलो आसा की ज्या ज्या ज्योतिर्लिंगा कडेन वयतले थंयच्यान आमी एक मूठ माती घेवन येतले. जर देवान बळ दिलें, शक्ती दिली तर हांगसर आमी तेजी फुडें पुनर्निर्मिती जावंक शकता काय हेजेरूय प्रयोग करतले आनी ह्या मातयेचेर संशोधनूय करतले आमी, असो आमचो फुडलो विचार आसा. आनी त्या मागीर ज्योतिर्लिंगाचो एक गोंयान एक व्हडलो प्रकल्प जावचो हेका लागून आमी बाकी सगळी नियोजन करप चालू आसा. मूळ ती आमी जी माती हाडटले आनी ते अभ्यासा खातीर हाडटले आनी त्याच्या नंतर तेजी स्थापना जावंक शकता असो आमचो एक व्हडलो विचार आसा. हातूंतल्यान बारीक ही सुरवात आसा. तुमच्या आशिर्वादान सगळो प्रकल्प पूर्ण जातल्यार हे तुका आतां जगन्नाथपुरी ओरिसा, थंयच्यान मागीर हे तुका झारखंड बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, हे आतां 3रे ज्योतिर्लिंग आसतले. रामेश्वरम फर्स्ट, मल्लिकार्जुन सेकंड, हे मागीर 3रे. हे तशेंच फुडें पावून काशी विश्वनाथ टेम्पल, मागीर अयोध्या, ऋषिकेश, मागीर हांगा आमचे केदारनाथ हांगा ट्रॅक आसतलो. मागीर तशेंच पळोवंक गेल्यार हांगा मागीर 4 धामाची यात्रा हांगांतल्यान सुरू जातली. केदारनाथ, बद्रीनाथ ही हांगांतल्यान सुरू जातली. मागीर तशेंच आमी हांगा डायरेक्ट पावल्या उपरांत फाटीं आमी कांय घालूंक ना कित्याक गाडयेचो धूळ बी चड हे जाता. आनी हांगा पावतले उज्जैन, महाकाल, हे एमपी 2 ज्योतिर्लिंगां आसा. महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर. सो तशेंच थंयच्यान मागीर पावून आमी हांगा द्वारका, हे 4 धामांतलो हो सुद्दां बडे धाम, छोटे धाम आसा. तितूंतलो धामांतलो सुद्दां हो एक धाम जाल्लो आसा. मागीर तसोच नागेश्वर, सोमनाथ. मागीर सोमनाथच्यान आतां महाराष्ट्रा बी वयता जाल्यार आमकां मदीं एक फेरी मेळटा. ती हजिरा पोर्ट म्हणटात तेका, रोरो फेरी. ती सपोज तूं फेरींतल्यान वयता जाल्यार एप्रॉक्स तुजे 400 किलोमिटर सुमार डिस्टन्स कमी जाता ती फेरी घेत जाल्यार. ते फेरीचे बुकींग बी आहा ते सगळे ऑनलायन करप आसता. मागीर महाराष्ट्रान पावल्या उपरांत 3 ज्योतिर्लिंग, मागीर त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, ग्रिष्णेश्वर. सो ही टोटल आतां आसा ती 12 ज्योतिर्लिंग आसा. आनी हेजे टोटल किलोमिटर पळोवंक गेल्यार 12,500 सुमार किलोमिटर जातले. एप्रॉक्स जर्नी ते टायम रफली मिनिमम फास्टस्ट करूंक शकता जाल्यार 28 दीस जाय. आनी मागीर एक्स्ट्रा रेस्ट डे, गाडी सर्विसींग हे ते बी करून तुमी कन्सिडर करता जाल्यार मॅक्स टू मॅक्स 35 डेजान ही जर्नी कंप्लीट जातली. येस, थँक्यू. ग्रुप पार्वती पते हर हर महादेव. जय श्रीराम. पळय